Welcome to Garden of Glory. Today we explore Revelation chapter 11, where God's witnesses testify boldly and His kingdom advances despite opposition. प्रकाशवणीचें पुस्तक 11 ओळी 1 ते 19. देवाचे दोग प्रवादी साक्षीदार. तेन्ना जोगपाची एक बेतकोशी देवान म्हाका एक बोडी दिली आनी म्हाका सांगलें, उठ आनी देवाच्या गाभाऱ्याचें आनी वेदीचें जोग घे आनी थंय कितलो लोक देवाक भोसता तो मेजून काड. पूण गाभाऱ्या भायलें आंगण सोड, ताचें जोग घेवं नाका, कित्याक तें राष्ट्रांच्या लोकांक दिल्लें आसा आनी तो लोक 42 म्हयने पवित्र शार मोस्तितलो. पूण साकोटो नेसलोल्या म्हज्या दोगां साक्षीदारांक हांव धाडटलों आनी ते 1260 दीस म्हजो संदेश परगोडटले. ते दोग साक्षीदार म्हणल्यार आजितेरांची 2 झाडां आनी संवसाराच्या दोनया हुजीर उब्यो आसतल्यो 2 दिवल्यो. कोणूय तांकां वायट करूंक सोदतात जाल्यार तांच्या तोंडांतलो उजो भायर सोरता आनी तांच्या दुस्मानांक नोपोयंद करता. आनी तशेंच कोणूय तांकां वायट करूंक सोदतात तांचेर मरण येतोलें. देवाचो संदेश ते दीत आसतले तितलोय काळ पावस पडना जावंक मळब धांपून दवरची तांकां पदवी आसा. तशीच उदकाचें रोगोत करूंक झोरयेंचेर तांकां पदवी आसा आनी आपणाक जाय तसली पिडा हाडून संवसाराक सोतावंक तांकां पदवी आसा. तांचो संदेश परगोटून जातोच पाताळांतली वयर चडून येता ती मोनजात तांचेर विरोध झूज करतली. ती तांकां हारोयतली आनी जिवेशी मारतली आनी तांच्या धोनयांक खुर्सार मारलोलो त्या व्हड शाराच्या चौकाचेर तांच्यो कुडी उडयल्ल्यो आसतल्यो. त्या शाराचें खुणेचें नांव सोदोम आनी इजिप्त. तांच्यो थंय सोडलोल्यो कुडी 3.5 दीस सगळ्या पोरजांच्या, कुळांच्या, भासांच्या आनी राष्ट्रांच्या मनशांच्या दोळ्या मुखार आसतल्यो आनी त्यो समाधीनी घालूंक रोजा दिवची नात. संवसारांतलो लोक तांच्या मरणा खातीर संतोसतलो. तीं समारंभ करतलीं आनी एकामेकाक दानां दितलीं, कित्याक त्या दोगां प्रवाद्यांनी आख्या मनशा कुळाक खूब कोनिश्टाय हाडलोली. पूण 3.5 दिसां उपरांत देवान जिविताचो स्वास तांचे भितर घालो आनी ते आपल्या पांयांचेर उबे जाले. हें पळयलें तीं सगळीं भारी कांपलीं. तेन्ना तांणी स्वर्गार थावन एक ताळो नेटान आपणाक अशें सांगतालो तो आयकलो, हांगा वयर येयात. आनी तांच्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार एका कुपांत ते स्वर्गार चोडले. तेच घडयेक एक कडक धोरण कांप जाली. शाराचो एक 10वो वांटो पाड जालो आनी 7,000 लोक मेलो. उरलोल्या लोकांन थाऱ्या कांपून सर्गींच्या देवाची स्तुती केली. दुसरें नोस्ट अशें सोंपलें, पूण रोखडेंच तिसरें नोस्ट येवचें जालें. 7वी तुतुरी. उपरांत 7व्या देवदूतान आपली तुतुरी वाजयली आनी स्वर्गार व्हडल्यान अशें बोब मारतोले ताळे गाजले. सर्वेस्पराची राजवटकी
चलोवची पदवी आतां आमचेर सर्वेस्पराची आनी ताच्या क्रिस्ताची जाली आनी सासणांच्या सासणांक तो राज चलयतलो. तेन्ना देवा मुखार आपल्या सोदरांचेर बसून आसात ते 24 जाणटे साश्टांगी पडले आनी देवाक तांणी भोजलो. ह्या उतरांनी सर्वेस्परा चोर पदवेदारा देवा, तूं आसाय आनी तूं आसलोय. तुजी व्हड पदवी तुज्या हातान तुवें घेतल्याय देखून आनी तूं राज चलोवंक लागलाय देखून तुका आमी दिनवासता. राष्ट्रां चाळोवलीं, तुज्या रागाची शिरांत येवची आनी मेल्ल्यांची जोडती करची ही घोडी. तुज्या सेवकां प्रवाद्यांक, तुज्या भक्तांक आनी तुज्या नांवांक मान दितोल्यांक, ल्हानांक तशें व्हडांक इनाम दिवचो वेळ हो. संवसार पाड करतात तांकांच पाड करचो वेळ हो. स्वर्गार देवाचो गाभारो उक्तो जालो आनी तांतूं कोराराची पेट दिश्टी पडली. तेन्ना जोगळांनी जोगजोगलीं, घोडघोड्यांचो घोणघोण गाजलो, धोरण कांप जाली, कोरव्यांचो पावस पडलो. God empowers his witnesses, preserves his purposes, and reveals that apparent defeat is not the final word. Victory belongs to the Lord. Let us pray. God, strengthen us to remain faithful witnesses, trusting that your kingdom will prevail. Give us the strength in all that we do to glorify your name. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.